हां काप बॉल कापून उद्घाटन. आजच्या भुरग्यांक सांगले बाबा थंय तूं वचो नाका, तो तेका पर्याय कितें दुसरो दिवचो पडटा. तर आजचे अशे संस्था ज्यो आसा अशा माध्यमांसून हे सहकार्य करता. ह्या संस्थेन खुबशें काम केल्लें आसा. हो जो खेळ आसा तो पयलींच्या लोकांक कितें खबर नाशिल्लो, पण आतां खंयच्या भुरग्याक विचार जाल्यार हो खेळ खबर आसा. कारण अशात भाग घेवपी प्रत्येक भुरग्याक इन्वॉल्व करून तेका वाव दिवपी ही संस्था काम करता. ह्या संस्थेक बरें यश येतलें अशें हांव समजता. हे संस्थेन अशेंच काम चालू दवरचें. कारण आयज पळयात हे संस्थेन हे आयोजन ह्या मांद्रे गांवांत केलें, आमकां खूब अभिमान आसा. कारण अशें जर संस्था तयार जायत वेगवेगळे खेळ जावं बाकी कितें आसूं ते अशें जर आयोजन जर करीत त्या भागांक एक वातावरण तयार जाता आनी तें वातावरण पळोवन आमचे भुरगे फुडें सरपाक शिकता. The 13th State Shooting Ball Championship. Before that, the Shooting Ball Association of Goa have successfully organized 12 state championship. This is the second time state championship which is going on this auspicious ground of Mandre Village Panchayat. The Shooting Ball Association of Goa have organized already 2 nationals in the state of Goa and 1 Gold Cup in the state of Goa. The Shooting Ball Association of Goa has created its own identity in the state of Goa. All the schools, all the colleges who are supporting this association, we are very much thankful on behalf of the association.